1.5 महिन्या भितर सरकाराची गाडी रुळार हाडात, ना जाल्यार वेगळो विचार करचो पडटलो, मोगोची भाजपाक शिटकावणी। एफडीएचे अधिकारी राजकी चपणा खाला, नवे प्रयोगशाळेचो प्रयोग दुबावा खाला, ट्रोजन डिमेलो उलयलो फॉर्मेलिना वयल्यान। माथानी साल्डाना जीणभर सैमा खातीर झुजलो, एलिनान ताज्यो केल्यो घरकाराच्यो यादी। पोसलेल्या सुण्यांची नोंदणी करची, रेबिजा आड लढपाक जातली मजत, गोवा केनाचो गोंयकारांक उलो। आता खबरो विस्तारान पळोवया। युतीतले घटक पक्ष सरकारात समाधानी आसात। धुंगर भायर सरता तो पळयत जाल्यार खंय तरी किटाळ पडल्या असो भास जाता। सरकाराची गाडी 1.5 महिन्या भितर रुळार हाडिनात जाल्यार आमकां वेगळो विचार करचो पडटलो, मगून शिटकावणी दिल्या। भाजपान मात नमते घेत मुख्यमंत्री नोव्हेंबरात कामाक लागतलो अशें म्हळां। नेतृत्व बदलाच्या विशयार बोवाळ जाले उपरांत मोगोचो नेतो दीपक ढवळीकाराय निमाणे कडेन हाचेर उलयलो। शिरोड्या आनी मांद्रे मतदारसंघात जावपी पोटवेंचणुकेत तो मोगोचे उमेदवार उबे करतलो अशेंय तो म्हणटा। आयकात तो कितें म्हणटा ते। सध्या राजकीय परिस्थिती खूप अस्थिर आसा आनी अस्थिरता ही वाडत गेल्या। आमी गेले 2 महिने मागताले की कोणा तरी एक चार्ज दिवचो, कोणाकडे तरी एक चार्ज दिवचो सिनियर मिनिस्टरा कडेन आनी प्रशासन सुरळीत चलोवपाचे प्रयत्न करचे। सगळीं कामां ठप्प जाल्या। आमकां खबर आसा मुख्यमंत्री आमचे बरे ना, ते चलयतात, पण ते आसतना ते भायर सरूं शकना। ह्या कारणान कोणाकडे तरी चार्ज दिवन हें प्रशासन फुडें चलोवचें असो आमचो पयलीं पासून आग्रह आहा मोगो पक्षाचो। पूण आज पासून एकले मागून सुद्दां कांय जायना। कितें कॉलेप्स जाल्ले दिसता न्ही, कामां जायना, लोकांची कांयच जायना। आनी त्या खातीर सगळी कडेन आज गोंयभर नाराजी आयल्या। हेचो अभ्यास करून आज हांव मुद्दामच मिडिया कडेन आयला की ही परिस्थिती अशीच जर उरली तर मोगो पक्ष 1.5 म्हयन्या भितर आपले स्वतंत्र डिसिजन मोगो पक्ष घेतलो। ते सरकारांतल्यान भायर सरपाची आसूं शकता। डिसिजन कितें आसूं शकता। केंद्रीय समितीची बैठक आमचे आपयतले आनी आमी एक स्वतंत्र डिसिजन घेवपाची तयारी आमी चलयता। मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या कामां जावची गोंयकाराची प्रत्येकाची, प्रशासन सारकें चलचें, त्या खातीर 1.5 म्हयने भितर पक्ष डिसिजन घेतलो। जर ह्या आघाडी सरकारान लिडरशीप इश्यू म्हणजे चार्ज दिनासतना अशेंच तर उरलें जाल्यार मोगो पक्ष डेफिनेटली वील गो फॉर सम डिसिजन मूव करता। आमी पेटिशन मूव करता। गोंयचें एग्जाम्पल घेवन वी आर कन्सल्टिंग एट प्रेजेंट। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दुयेत पडला तेन्ना सावन भाजपा बॅकफुटार गेला। दीपकाच्या प्रस्नाक भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान जापो दिल्यो। ॲडमिनिस्ट्रेशन जरी मातशें स्लो आसतलें कारण मुख्यमंत्री प्रत्यक्षान ना न्ही, ते एक बसून तरी येतले, पूण येणाऱ्या काळात ते बरो जावन येतगर पूर्णपणे आपूण ताबो घेतले आनी म्हटलें की नोव्हेंबरासून ते आपूण कामाक लागतले अशें म्हटलां। एक 5-6 दीस दीपक ढवळीकारान वाट पळोवची। पेराचे हें करिना आमी, फक्त दोनी मतदारसंघ लोकसभेचे आनी विधानसभेचे जिखून हाडप हेजे खातीर चर्चा आनी कितें पळय केंद्र नेतृत्व बदल बी म्हणटा ते केंद्र ठरयतलें कितें करपाचें आसा। आमचे कडेन तें चर्चा जावं करूंकूच शकना आमी तितली पावर आमकां ना, नेतृत्व बदल करपाची पावर गोंय प्रदेशाच्या पदाधिकाऱ्यांक ना। हें आमचे मोदीजी आनी अमित भाई शाह डिसिजन घेतलें कितें आसता तें। युती पार्टनर आसतले आनी युती वेळाचेर आमकां तरी दिसता की मोगो पक्ष ह्या दोनी मतदारसंघात आमी तांकां कन्विन्स करतले आनी उमेदवार दवरचे ना। मांद्रे मतदारसंघातल्यान गोवा सुरक्षा मंचय तांचो उमेदवार उबो करतले। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी। गोंयचो मायनिंग वेवसाय नोव्हेंबर मेरेन परतून सुरू जावपाची शक्यताय खूब उणी, मंत्री गोविंद गावडेन म्हळां।
मायनिंग सुरू करपाक गोंय सरकार खर यत्न करता, पूण हे समस्येची शेणी केंद्र सरकाराच्या हातान आसा. हो प्रश्न जग जाहीर आशिल्ल्यान सरकार लोकांक फुटोवंक शकना अशेंय तो सांगता. केंद्र सरकारान MMDR कायद्यात बदल केलो जाल्यार 2019च्या नोव्हेंबर म्हयन्या मेरेन 20 ते 30 खण लिजांचे नूतनीकरण जावपाक शकता. पूण सध्या पडून आशिल्ल्या खनिज मालाचो लिलाव करून खण अवलंबितांक मातशी थकाय दिवप हो तात्पुरतो पर्याय आसा अशेंय तांणी सांगलें. हांवें फाटल्या वेळाचेर सुद्दां उघडपणान स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो. मायनिंग हो विशय जो आसा तो खूब गंभीर स्वरुपाचो आसा आनी मायनिंग बेल्टाचे जे गोमंतकीय जे आसा जे आज खूब बेकार असल्या कारणान तांचे पोटा पाण्याची सुद्दां वेवस्था करपा खातीर आज तांकां तडजोड करची पडटा. पूण हो सगळो विशय आज हाताळून योग्य तरेन ह्या सगळ्यांक न्याय दिवपाची गरज आसा आनी हें काम सरकारान करीत आसा. मायनिंग ह्या नोव्हेंबर 2018 रिज्यूम जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट जावन आसा. आमी कोणाकूच ह्या लोकांक आमी फटोवपाक शकनात. आमी प्रामाणीकपणान रावन एक मुखावेले 2019 जो नोव्हेंबर जो आसा त्या वेळाचेर आमी हें मायनिंग रिजम्पशन करपाक शकता, प्रोवायडेड जर ह्या आतां येता त्या अधिवेशनाक जर MMDR जो एक्ट जो आसा तो एक्ट जर बदललो जाल्यार आनी ताका 1987च्यो जो एक्ट जाल्लो आशिल्लो ताका 50 वर्सां जर आमी हें जर जाल्यार 2037 सुद्दां ह्यो मायनिंग लिजीस रिन्यू जावपाक शकता. जे आज डम्प्स पडिल्ले आसात ते डम्प्स ऑक्शन करून थोडीशी थाकाय ह्या सगळ्या मायनिंग बेल्टाचेर अवलंबून जे आसात तांकां दिवपाक शकता. मजगती पिचगाळे बंधाऱ्याचो बुनयादी फातर मंत्री गोविंद गावडेन घालो. गिमान एप्रिलाच्या म्हयन्यांतच हांगा आशिल्ल्या व्हळाचें उदक सुकता, देखून कुळागरां शिंपपाक उदक मेळना. ताका लागून हो बंधारो उबारता अशें मंत्री गावडेन सांगलें. उदका स्त्रोत खात्याच्या अंतर्गत ह्या बंधाऱ्याचें बांदकाम जातलें अशेंय तो म्हणटा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत पिसगाळ हांगा नवे बांदाचे आज फावंडेशन घडटा आनी हो बांद जो सकल जे शेतकार जे आसात, खास करून कुळागर जो भाग जो आसा त्या कुळागरांक ज्या वेळाचेर एप्रील मे येता त्या वेळाचेर उदक सुकता आनी म्हणून हो बांद बांदप खूब महत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आज पावलां उबारलेलीं आसा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. फॉर्मेलिनावेल्यान अन्न आनी वखदां प्रशासन पक्षपाती वेव्हार करता. अशा वेळार आधुनीक प्रयोगशाळा उबारून कांयच फायदो जावपा ना. सध्या खंयच्याच पक्षांत नाशिल्ल्या ट्रोजन डिमेलोन दुबाव उक्तायला. तशेंच भायल्या नुस्त्याचेर बंदी घालप हो उपाय चुकीचो. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूच्या ह्या विधानाचेर गोवा फॉरवर्ड वोगी कित्याक असोय प्रश्नय त्यांनी केला. अन्न आणि वखदा प्रशासन खात्याची संचालक ज्योती सरदेसाय त्याच खात्यातली अधिकारी इवा फर्नांडिसाची मानसिक सतावणूक करता असो आरोप करून ट्रोजन डिमेलो गोवा फॉरवर्ड पक्षांतल्यान भायर पडिल्लो. भायल्यान येवपी नुस्त्यात फॉर्मेलिन आसा हे इवा फर्नांडिसान उक्ताडार हाडिल्ले. फॉर्मेलिनाचो अहवाल बदलूंक नाशिल्ल्यान आपली मानसिक सतावणूक जाता अशी कागाळ इवान मनीस हक्क आयोगाकडेन केल्ली. फॉर्मेलिन विशयावयल्यान FDAचे अधिकारी राजकीय दबावाखाला आसा. अशा वेळार आधुनिक प्रयोगशाळेत ते स्वतंत्रपणान कशे काम करतले असो प्रश्नय ट्रोजनान उपस्थित केलो. 8 दिसांनी कुंकोळ्ळेन सोटिया गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या अध्यक्षान डिक्लेअर केले की फिश विल बी बॅन्ड. थोड्या दिसांनी नंतर हेल्थ मिनिस्टर सांगता आय हॅव मूव्ड अ नोट टू बॅन द फिश. काल जेन्ना युनियन मिनिस्टर काल केपोर जेन्ना युनियन मिनिस्टर येयलो तेंच्यांनी सांगलां वील हॅव द स्टेट ऑफ द आर्ट लॅबॉरेटरी. फटींग पण चालूच आसा आनी थंय तो गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष बसलेलो आसा. आनी ताणें इतलेंय सांगलां बॅन इज नॉट रिक्वायर्ड. म्हाजो पयलो प्रश्न एक आसा, स्टेट ऑफ द आर्ट लॅबॉरेटरी हाडून तपासतलो कोण? खंयच्या ऑफिसराक कॅपासिटी आसा? ह्या सिट्युएशनान अंडर दीस FDA डायरेक्टर जी मनीस सारको रिपोर्ट दाखयता ताका टॉर्चर करपाक खंयच्या ऑफिसराक गट्स येतलो टू गीव द क्लियर रिपोर्ट? FDAचे ऑफिसराक
जेन्ना तियेन इवान हे फॉर्मालिनाचें सत्य उकोडलें आनी कसलेच दबावाचेर तियेन तो रिपोर्ट चेंज करूंक तयार ना जाली तेन्ना FDA ची डायरेक्टर तिका अशी सोतणूक करूंक लागली, ह्युमिलेट करूंक लागली, मेंटल टॉर्चर करूंक लागली. काय तिची परिस्थिती अशी जाली की तिका ह्युमन रायट्स कमिशनाचेर कंप्लेन करची पडली. तिका एका म्हयन्याची नोटीस दिलेली FDA डायरेक्टर टू रिप्लाय टू द चार्जीस. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. उदक म्हळ्यार जीवन अशें म्हणटा, पूण वास्को नवे वाड्यावेली उदकाची टाकी थळाव्या खातीर मरण काळ जावंक शकता. पोरणी जाल्ल्यान टाकयेची परिस्थिती हाताभायर पावल्या. ती केन्नाय घो करूं शकता. हे विशीं कागाळ केल्यार लेगीत भौशीक बांदकाम खातें कानामनार घेना. रस्त्याच्या कुशीकूच आशिल्ली ही उदकाची टाकी मोडून उडोवपाक वेळ काडिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर फोग काडला. वापरी नासतना आशिल्ली ही टाकी पोरणी जाल्ल्यान टाकयेच्या सिमिटाचे कुडके पडपाक लागल्यात. ही टाकी बेगोबेग मोडून उडयली ना जाल्यार आपूण लोकांक घेवन रस्त्यार देंवतली अशी शिटकावणी समाज वावुरपी तारा केरकारान दिल्या. हांगा इस्कोलाच्या भुरग्यांची गाडी वयता. आज हांव आतां हे लेटर घेवन दिता. लेटर दिवनूच हेज्या पयलीं 3दा आमी लेटर दिले आनी आतां परत हे लेटर दिता. आनी जर जायना जाल्यार मागीर कितें आडोवपाचें तें बी आमी करता. ते ट्रान्सफॉर्मराचेर जर बिल्डींग ती हे टाकी जर तशी पडली जाल्यार फाल्यां ती सगळ्यो न्यू वाडो जळोन वयतलो. वायर सगळे हे जातले, स्प्रेड जातले. कोण जबाबदार हेका? हे अशें पडलें जाल्यार भुरगीं जाणटी नेणटी तेय सगळे हे जातले. घरा दारां सगळीं वयतली. दुसरी फाटल्यान ती टाकी आसा न्यू बांदल्या म्हणून तिचे ते लोक प्रामाणीकपणांनी कांयच हे करिना. रंग मारपाचें ना, तेजे सिमीट खंय तरी हे केला जाल्यार ते करपाचें ना, कांयच करिना. 30 वर्सां पयलीं बांदलेली. ही बांदलेली तेन्ना लोकवस्ती हांगा समज कमी आसलेली. त्या खातीर लोकवस्ती वाडल्या कारणान जे नवी टाकी बांदली, ती नवी टाकी बांदल्या कारणान ही जी धाकटी टाकी आहा तेजी मेंटेनन्स म्हणटा ते कांय जावंकूच ना. तेजे सिमेंट पळयत जाल्यार तुमी सगळे चीप जाल्लेले आहा. मेटल दिसता ते फाल्यां कितें आहा केन्नाय पडूं शकता. आनी हो रूट जो आहा तो सारको बिजी आसता. स्कुलाची बसी आनी लोकल्स आमचे हांगसरल्यान डेली येता वयता. की फाल्यां समज कोणाचेर समज पडली जाल्यार व्हडली कॅज्युलिटी जावपाक शकता. हांव मागता की कन्सर्न अथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हेजेर एक्शन घेवचें आनी तेका समज डेमोलिशनाचे ऑर्डर आहा जाल्यार ते डेमोलिश करून उडोवची. टाकी मोडून उडोवपाचें टेंडर काडपाचें काम चालू आसा अशें PWDचो पालवी अभियंतो SK गांवकार म्हणटा. आतां परत एक फावट प्राधान्य दिवन हे टेंडर खंय पावला ताची वासपूस करपाचें उतर ताणें दिलां. तुजी फायली ऑलरेडी ते तुमी वर्क सांगता न्ही आतां ते वर्क ऑलरेडी टेंडर जाल्लें आहा. टेंडर जावन फायल एक्सप्लेनेशन सँक्शनाक गेल्ली आहा. हांव आतां म्हजे कन्सर्न टी आसा तांकां विचारलेलें. हांव येयलें हांगा थोडे दीस जाले. 1 म्हयनो जाता. 1 तारखेर हांव जॉयन जाल्लो. म्हाका सगळे फायली खंयची पेंडींग कितें आसा ते सगळें हांव स्वता हांव फॉलोअप करतलो आनी सगळी फायली हाडटलो. मागीर थोडे दीस रावचें पडटा. एक 1 मंथ किंवा 1.5 मंथ तुमी रावा. ती सगळी फायल फॉलोअप हांव करता आनी हांव हाडटलो. पूण फायली आतां ही जी तुमी जी फायल सांगता ती सद्या एक्सप्लेनेशन सँक्शनाक गेल्ली आहा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कुंकळे उद्योगीक वसणुकी वयल्यान थळावे वेरुडेच्या लोकांक भलायकेचो भंय पडला. वसणूक दीस रात दुशीत धुंगर ओंकता. घरांदारां धुंगरान भरल्या. परिणाम थळावे शेगीत दुयेंत पडटा. इतलेंच न्हय तर वाठारांतलीं झाडां प्रदुशणान मरपाक लागल्या. रातीकडे हे उद्देगीक वसणुकींतल्यान काळोकुट्ट धुंवर भायर येता अशें थळावो शाणू देसायान सांगलें. ही गजाल थळाव्या लोकांनी गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कानार घातली जाल्यार मंडळ सांगता सगळे सोपस्कार पुराय करात, मागीर आमी कितें करपाचें तें करता. 4 दीस जाले एकदम एक काळो पावडर येता रातचें सुट्टा ते आनी सकाळीं पयलें सगळें काळें आसता आनी सदींच आमच्या घरांतल्या भुरग्यांक सदींच थंडी जाता. तेन्ना हांवें डॉक्टरा कडेन गेल्यार डॉक्टर म्हणल्यार परत कितें जाता तेन्ना हांवें सांगलें अशें पळय येता फॅक्टरीच्यान पावडर असो येता आनी काळें येता आनी तेंचेर तो म्हाका त्याच एलर्जीन जाता आनी हे दीस रात अशें त्रास जाता. तेन्ना हांवें म्हाका एक फ्रेंडा सांगता ताणें आमच्या MLAक आपयलो. MLA आतां प्रेस घेवन येना हांवें पळय सांगता. तेन्ना ह्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कोणें फोन केलो ते म्हणटा लेटर कर आनी कितें कर म्हणटा. हांवें म्हणलें MLAक आपयल्या बरो ते सगळें फॉर्मेलिटीज तेम करची म्हणून कित्याक आमचे लोक आयकना म्हणून. तेन्ना हेजेर बरें वाट एक्शन घेवचें कित्याक फॅक्टरीवाले सगळे एसोसिएशन एक जाताय आनी कोणाक कांय करून दिनाय. ही कागाळ घेवन लोक थळाव्या आमदाराकडे गेले. तेन्ना गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक घेवन
आपण उद्देगीक वसणुकेची तपासणी करता अशें उतर काँग्रेसीचो कुंकळेचो आमदार क्लाफासियो डायसान लोकांक दिला. ह्या घडणुकेची चवकशी करपाची मागणी तांणी केल्या. हो इश्यू जो पोल्युशनाचो आज कितू वर्स जाली 10-15 वर्स जाली आयकोता हिंगा आनी लोक कितू सफर जाताय. हांव चोयलां लोकां घरा वचून सुमार अबावट ए फॅक्ट्रीसून 5 किलोमिटर रेडियस सगळ्या पोल्युशना शेक जाता. जेन्ना हांव काल सांजेर म्हाका आमगेलो बाब शाणू आमगे हिंगा तेगे गोरे शाणू देसाय तेणें म्हाका फोन केलो मातशें आमदार म्हणालो मातशें आपल्या घराको मातशें यो म्हणपाक चोवपा चोय म्हळ्यार पोल्युशन येता आनी खरें हांवें रोखडो तुमकां प्रेसाक फोन मारलो आनी खरें चोया इन्स्पेक्शन घेया म्हूण जॉयंट इन्स्पेक्शन घेया म्हूण आयज चोयल्या खरें तेगे येता पोल्युशन चोय येता आख्ख्या झाडाच्यो ते पानांची वो पावडर ते आमगेले शारदा इस्पात तेजे दिसत म्हाका हांवें पळयलोलें. सो आमी थिंगा कितू कंप्लेन केली पोल्युशन बोर्डा पूण कोणूय थिंगा एक्शन घेयना. पूण हांव उतर दितां कुंकळकारां हें पळय लोकां हें पोल्युशन आसा हें हार्मफूल लोकां भुरगीं दुयेंत पडटाय. थिंगा अशें करून हें आमगे गोंया हें कुंकळे लोक कितको रावताय तो म्हाका कळना. हांव रिक्वेस्ट करतां हांव जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलो पोल्युशन बोर्डा आपोवन तांकां नोट घाल आनी सगळ्या ऑफिसरां आपोवन हे सगळे फॅक्ट्रीन जे पोल्युशन हार्मफूल जाताय ते लोकांक तेजेर इन्क्वायरी करूंक लायतलो. आनी हांव पर्सनली थिंगा आमी कावन्सिलरां लोकां घेवन मेन आमगे ग्रूप करून आमी थिंगा ते इन्स्पेक्शन घेवन तेजे जे कोणागे जे पोल्युशन जाताय जे लोकांक हार्मफूल जाताय ते आमी बंद करून हांव गव्हर्मेंटाक हांव लेटर करतां. ह्या विशयात आपण स्वता लक्ष घालता अशें कुंकळे उद्देगीक संघटनेचो अध्यक्ष अभय केणीन सांगला. ह्या विशयी उद्देजकांकडे बसका घेवन 15 दिसां भितर हो प्रश्न जाग्यार घालतलो अशें तो म्हणटा. हांवें तुमकां एन्श्योर केलें अबावट 2-3 वर्सां पयलीं की सगळे इंडस्ट्री डस्ट स्क्रबर आमी लायतले म्हणून बरोबर. आनी त्या प्रमाणे सगळी स्टील इंडस्ट्रीनी आतां डस्ट स्क्रबर लायिल्ले आहा कितें. पूण प्रॉब्लेम इज त्या डस्ट स्क्रबराक पावर लागता जवळ जवळ 75 हॉर्स पॉवर टू ऑपरेट दीस डस्ट स्क्रबर्स. तर काही इंडस्ट्री whether they are really operating late in the evening, during the day every atmosphere is clean as I see. I am not available in the night, but in the night whether they are operating or not, and what of the problem asa because people are complaining that as per you the people are complaining. So I will see that I will take up appropriate meetings to ensure as a chairman of the industrial estate that everything is taken care of in next 15 days. Power चड लागता, टॅरिफीक चड पयशे पडटा म्हणून ते कदाचित कित्याक मार्जिन्स आर व्हेरी थीन रायट नाव इन स्टील इंडस्ट्री. सो कदाचित त्या खातीर ते ऑपरेट करनासतना रावत लेट इन द इवनिंग ड्युरींग द डे दे आर ऑपरेटिंग दॅट आय नो व्हेरी वेल. कळ्ळें. पळोवया कितें आहा तें. आय इट्स माय एश्युरन्स टू यू दॅट वी वील ट्राय टू डू लेवल बेस्ट टू वर्क इट आउट. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. पर्यावरणाचो प्रश्न आयलो म्हणटकीर माथानी साल्डना थंय पयलो धांवतालो. माथानी सैमा कडेन एकरूप जाल्लो. असोच मोग सगळ्या गोंयकारांनी गोंयचेर करीत जाल्यार गोंयची राखण करप कठीण न्ही. माथानीची घरकान्न आमदार एलिना साल्ढानान म्हळां. आदलो पर्यटन मंत्री माथानी साल्ढानाच्या 70व्या जल्मदिसा निमतान कासावले जंक्शनार बुधवारा खासा कार्यावळ जाली. तशेंच वास्को आशिल्ल्या ताच्या पुतळ्या कडेन वचोन लोकांनी ताका आर्गां ओंपलीं. जुजे माथानी द साल्ढानाचो जल्म 24 ऑक्टोबर 1948 करमण्या जालो. माथानी साल्ढाणाची घरकान्न आनी कुठ्ठाळीचे आमदार एलिना साल्ढाणा, गोंयच्या रापणकाराच्या एकवटाचो अध्यक्ष आग्नेलो रॉड्रिग्स आनी सरचिटणीस ऑलान्सियो सिमोसान ताका आर्गां ओंपलीं. I think the most easily conceived message that I can give from Mathani to the people of Goa is to love Goa the way he did. Mathani's love for Goa was immense and intense. His greatest passion in life was Goa, and this passion included Goa's beautiful environment with its hills, mountains, rivers, valleys, fields, forests, and he firmly believed that if man is to survive, then these attributes of nature have to be taken good care of. So I request everyone to keep in mind
Matani's love for nature and forests. जेन्ना मातांनीचे पळय डिमांड हाडले ते ह्या सरकारान पुराव करचे, गोंयच्यो धोयऱ्या देगो राखून दवरच्यो, गोंयची शेतां, गोंयचे दोंगर, गोंयच्यो झऱ्यो, गोंयच्यो न्हंयो सगळ्यो सांबाळून दवरच्यो आनी मातांनी दिला उदर पाडचें. हें इतलें सांगून हांव आज मातांनीच्या 70 वर्साक दिसाक हांव सरकारा कडेन विनंती करतां आनी मागतां हे मातांनीचे लेगिस्लेचर फुडें व्हरपाक तुमी हें मनान घेवचें आनी व्हरचें म्हणून. जे पळय मातांनी वावुरतालो हे आयज ऑपोजीट करपाक लागले. एंटी पीपल, एंटी एनवायरमेंटल पॉलिसी घेवन येयलेले आसा. न्हू फिशरमॅनाकूच आख्खे गोंयच्या लोकांक हे काबार करूंक सोदता. हो सागरमाला जो प्रोजेक्ट येयलेलो आसा, हो सागरमाला प्रोजेक्ट थ्रू रिवर नॅशनलायजेशन आमचे 6 रिवर व्हरोंक सोदता, प्रायवेट करूंक सोदता 6 रिवर. CRZ डायल्युशन करपाचें चिंतलेलें आसा. 2018 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन येयलेलो आसा. तसोच 2011 जो नोटिफिकेशन आहा तोय डायल्यूट करूंक सोदता ते. वास्कोच्यान आमचो खबराकार इरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवांत एकाच कामा खातीर येरादारी खात्याच्या 2 कार्यालयाची सोंपणां झरोवची पडटा. दोन्ही कार्यालयां मदीं 3-4 किलोमिटराचें अंतर. साश्टीकारांची समस्या आतां आम आदमी पक्षान आपल्या खानार घेतल्या. तशें निवेदन तांणी थळाव्या जिल्लोधिकाऱ्याक दिलां. आम आदमी पार्टीन मागण्यांचे निवेदन दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी तारीक थॉमसाक दिले. वेगवेगळ्या सेवां खातीर सरकार जे शुल्क आकारता ते सुबेस आसा, देखून ते मातशे उणे करचे अशेंय ताणें मागलां. म्हणटच आज आमी आम आदमी पार्टी गोवा हे गोवोरमेंटा लागीं मागतात हें तुमी विड्रॉ करचें. हें नोटिफिकेशन 59 रुपयांचें. लोकांक इतली म्हारगाय वाडयल्या हेंच्यांनी. सगळे आतां गोंयचो लोक बुडलोलो आसा हे म्हारगायेक लागून. आनी हे 50 रुपया घालप म्हणजे आनीक बुडवप गोंयच्या लोकांक. म्हणजे आमी मागता हे काडचें म्हणून 59 रुपीज. हे गोवोरमेंटान 2 RTO ऑफीस केलें, एक आर्लेम आनी एक ओशा कॉम्प्लेक्स KDC कडेन. आतां लोक कितें करता, हिंग येता लायनी रावता आनी मागीर ते म्हणटात तो ती आर्लेम वचपाचें. आर्लेम वयताय थिंग लायनी रावताय ते म्हणटाय थंय ओशा कॉम्प्लेक्सान वचपाचें. हे लोकांक दंडायत आसा साश्टीच्या लोकांक. हिंगच्यान थिंगच्यान व्हॉलीबॉल लोक व्हॉलीबॉल कशें जाले आतां. देखून हिंगाय लोक चाळोवन पडलो आसा साश्टीचो. हे 2 ऑफिसां आहा ती RTOची एक करचें म्हणून. तूं एक टायम आर्लेम कर ना एक टायम ओशा कॉम्प्लेक्सान कर. नाल्यार आमची मागणी आसा ही दोन्ही ऑफिसां बंद करून हे कलेक्टर बिल्डींग हाडपाचें. हिंगा कितलोच लुगार आसा, कितलो जागो आसा, हो जागो बंद करून दवरलो आसा. पूण ही 2 ऑफिसां करून लोकांक त्रासान घातलेली आसा. आनी आम आदमी पार्टी आयज गोंयची हेंय मागता कलेक्टरा कडेन इनिशिएटीव घेवचो गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी 2 ऑफिसांतली एक करपाचें. आनी लिमणें सांगपाक सोदता, आमचो आम आदमी पार्टीचो सरकार दिल्ली चलता तो, तेंच्यांनी 1 म्हयनो जालो 40 गव्हर्मेंट सर्विसीस 40 गव्हर्मेंट सर्विसीस लोकांक घरांनी दिवपाची थारायलां आनी चालू आसा हें काम. तेमी अपॉयंटमेंट घेतले नागरिकां कडेन कितल्यांक येवपाचें तेंच्या घरां 9 ते सांजचे 9 पर्यंत. आनी तो गव्हर्मेंटाचो ऑफिसर येता घरा, तेंचे फॉर्म फिलअप करता ऑनलायन आनी डॉक्युमेंट्स घेता आनी तो वयता. 3 ते 4 समजा तेंचे डॉक्युमेंट घरा हाडून दिता. हे सर्विसाक थिंगा दिल्लीचो गव्हर्मेंट 50 रुपया चार्ज करता. पूण हे लोकांक इतलें बरें जालां, तेंचो ट्रीप सेव जाली, तेंचे पयशे सेव जाले, तेंचे त्रास सेव जाले. आनी हेंच आमी आतां गोंयांत हे BJP सरकारा कडेन मागता, ही सर्वीस तुमी गोंयांत सुरू करात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावात. देव बरें करूं.